कार्यकर्ते हांगा जमल्यात ते सगळे मुख्य कार्यकर्ते हांच्यांनी सगळ्यांनी ते मॉनिटर करप हो एकूण ह्या मिटिंगाचो हेतू आसा। आज अशीच ही मिटिंग आमी ठरयल्या। एक मिटिंग आमी एक 3 दीस 4 दीस पयलीं हांगा सकयल ठरयल्ली। त्या मिटिंगेक बारीकशी रूपरेषा ठरलेली, पूण फायनली आमी कितें करप हे 2-3 कार्यक्रम कशे फुडें व्हरप ह्या सगळ्या गजालीचेर आमकां मार्गदर्शन करपा खातीर माननीय मंत्री हांगा आसात। आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी भगवान बिरसा मुंडाची 150वी जयंती भारतभर मनोवपाची आणि आदी कर्मयोगी कन्सेप्टाच्या अंतर्गत जे आसा संपूर्ण भारतातली कांय विलेजी सिलेक्ट केल्ले आसात आणि त्या विलेजीचो पूर्ण विकास मॉडेल विलेजी आणि ताजे तत्वान एक विलेज घेवन वचपाचें सोदता आणि त्यामुळे 150वे जयंतीचे निमित्त साधून जो आसा की आदिवासीचो संपूर्ण विकास अशें ताजे टार्गेट आसा आणि ते ह्या वर्साच्या निमित्तान ते सुरवात केल्या त्यांनी आदी कर्मयोगी आणि बाकी सगळे कन्सेप्ट आसा जे स्वयंपूर्ण गोंय आसा तशाच पद्दतीचें की आदी कर्मयोगी अभियान हे संपूर्ण भारतभर जे आसा चलता आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान की हो कार्यक्रम जो आसा गोंयाक सुद्दां सेलिब्रेट करचो की ते वर्स सेलिब्रेट करचें किंवा आदिवासींचो विकास एक मिशन म्हणून घेवचो अशे तरेचे कन्सेप्ट आसा आणि त्यामुळे फाटल्या वर्साक आमी भगवान बिरसा मुंडाची जयंती संपूर्ण गोवाभर आमी सेलिब्रेट केली आणि भगवान बिरसा मुंडा ट्रायबल जरी आसलो भारताच्या फ्रीडम फायटराचो सगळ्यांचो एक व्हडलो महान नेता हे अभिप्रेत आसा आणि ते काँग्रेसच्या काळामध्ये तो प्रकाश सोतांक आयले ना आणि ते आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकारने आमचे नरेंद्र भाई मोदी पंतप्रधान जाले त्या वजेन ताजें संपूर्ण जीवन जे आसा न्ही प्रकाश सोतांक हाडपाचें हाडलें आणि अवघ्या 25 वर्सांच्या कालखंडा भितर आसा तो कशा तरेन लढलो कशा तरेचे भारतीय स्ट्रगला स्वातंत्र्याच्या लढ्यात तांणी सहभाग घेतलो हे सगळें जें आसा आजच्या तरुणा समोर हाडप आणि ते केवळ ट्रायबल लिडर म्हणूनच न्ही तर संपूर्ण भारताच्या फ्रिडम स्ट्रगलाक तांणी दिल्लें योगदान जें आसा न्ही ते संपूर्ण समाजा समोर येवचें अशा प्रकारचे ती गोष्ट आसा न्ही ती अभिप्रेत आसा त्यामुळे हें वर्स आसा ते 150वें वर्स ते मोठ्या दबाज्यान सेलिब्रेट करचें असो एक आदेश ताचो भाग म्हणून आज आमी बसतले आणि कल्पना आसा की कांय अवेरनेसाचो जो हे आसा कार्यक्रम जे आसा ते तालुक्या वेळेस घेवचे आणि मागीर एक मडगांव शहरांत जे आसा एक संपूर्ण गोंयभरांतल्यान बायक्स रॅली हांगा येवची आणि एक जाहीर सभा जावची जेणे करून जे आसा की गोंयांतल्या प्रत्येक मनशा पर्यंत आसा की भगवान बिरसा मुंडाचें काम पावचें अशें एक टार्गेट धरून जे आसा आमी वता।